कोणेकल्यान कितें बरें केलां तें सांगा. त्या प्रमाणे आमी ताराव घेतल्या. कोण खंयचे वाटेन वचपाचो तो? साहेबा कोण खंयचे वाटेन वचपाचो? आमी दोगांय मोबायल घालून घरा वचपाचें. देवाची पोटलीची तुमकां ओळख ना. हांगासर तसलें कांयच ना. स्वर्गांत सगळीं देवाची दोटा सारकी जातात. चल मरे फादर जायते फावटी मिसाक सांगतालो. साहेबा आमचे सारकी उदार पळय संवसारांत सारकी उदार. साहेबा आदले इगोर्जेर मुखार मरे 5 बाग आय. ते बागाचें म्हजें नांव आहा. तें आयदनांत केल्लें इगोर्जेर आजून आयकना तें बाग वचोन चॅक कर. थंयसर तुमी तुमची परगटणी केला. ते देवाक मानोक ना. कितें बांक फुकट गेले? सायबा तुवें म्हाका मिसाक चयला आसतलें. सगलो लोक उबो रावन आसल्यार हांव एकटें दिमी घालून आसतालें. इन्शुअर मार्क्स पडटले म्हाका. मिसाल आसा एक शाळाची खुणा. कितें करता तें सगळ्यांनी एकाच भाशेन करूंक जाय. तुजी कोणी देवाक मानोक ना. तुमी कोणी मारलो ना? आमी कोण येवंक आसतली. सायबा सायबा हांव सांगता आसलो न्हू. हांव मशीन पयलीं एक सुमार पयलीं हांव इगोर्जेर 60,000 डोनेट केल्ले. इगोर्जेर पेंट मारून फादरा सांगलोलें मिसाचें नांव येना अशें करून म्हूण. केन्ना ना फादर हांव गेलो आल्त्राचेर. फादर सांगलें सांगू नाका. सायबा तूं जाणा कलेक्शनाक न्हू सगलो लोक 10 रुपया घालताले. हांव एकटें 5,000 घालतालें. तितलेंच न्हू गायनाचो जेल्याचो बूक आहा न्हू तो हांवें डोनेट केला. मुखार चोय मुगे नांव पासून बरोवन आसतलें. हांवूच सांगता. तुमी जी कितें केलां तें तुमच्याच फायद्याचें. दुसऱ्या पासत तुमी केन्नाच बरेपण करूंक ना. तुमच्या शेजरांक तुमी बोगसूंक ना. गरजेच्या वेळार तुमी कोणाकूच आदार दिवंक ना. कांयच वायट करूंक ना जाय पूण कांयच बरेपणूय करूंक ना. त्या पासत तुमकां स्वर्गांत नो एंट्री. Mata que
Você quer